म्हादयचेर गोंयचो विश्वासघात। केंद्रान कळसा भांडुराची ईसी स्थगीत दवरून सप्तक पसून जालेना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान कायलोऱ्यो सुरू केल्यो। कर्नाटकाचो गृहमंत्री बोमायान बरयल्ले चिटयेक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराची जाप। पिवपा उदकाचो प्रकल्प आसल्यार ईसीची गरज ना। कर्नाटकान ट्रिब्युनलाचें नोटिफिकेशन फॉरेस्ट वायल्डलायफ परवानग्यो घेवन कळसा भांडुरा नाल्याचें काम सुरू करूं येता अशें जावडेकरान चिटयेंत स्पश्ट म्हणलां। म्हादय बचाव आंदोलनाच्या हाताक ही चीट लागल्या। केंद्र सरकारान म्हादयचेर निमाणो सांगून गोंयचो विश्वासघात केलो। कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम फुडें व्हरपाक कर्नाटकाक बावटो दाखयतना तांचो गृहमंत्री बोमायान बरयल्ल्या चिटयेक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान लागता ती परमिशनां घेयात आनी बिंदास फुडें वचात म्हूण सांगपी जाप दिल्या। म्हादयचो वाद सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनला मुखार आसतना मंत्र्याची ही जाप। पिवपा उदकाचो प्रकल्प आसल्यार ईसीची गरज ना म्हूण स्पश्ट करतनाच ट्रिब्युनलाचें नोटिफिकेशन फॉरेस्ट वायल्डलायफाची परवानगी घेवन कळसा भांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू करूं येता म्हूण जावडेकरान स्पश्ट बरयला। चिटयेचेर मंत्री जावडेकराची सयूय आसा। जावडेकरान कर्नाटकाक बरयल्ली चीट म्हादय बचाव आंदोलनाच्या फुडाऱ्यांच्या हाताक लागिल्ल्यान ही गजाल भायर सरली। फाटल्याच सप्तकांत मंत्र्यान कर्नाटकाक दिल्ले क्लियरन्स अभियानात दवरला म्हूण सांगून गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक वगी केल्लो। कर्नाटकाक कळसा भांडुराचें काम चालू करूंक केंद्रा कडच्यान बावटो मेळ्ळा म्हूण कर्नाटकाचो पर्यटन मंत्री सीटी रवीन ट्वीट केला। कर्नाटक काँग्रेस आनी सिद्धरामय्याचो दावो फट थारलो अशेंय ताणें ट्वीट केलां। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरान कर्नाटकाक कळसा भांडुराचें काम सुरू करपाक बावटो दाखयला म्हूण केंद्रीय कोळसो मंत्री प्रल्हाद जोशीनूय ट्वीट केलां। इतले सगळे बरोवन इतल्यान सगळे दुबाव पयस जातले म्हूण आस्तूय जावडेकरान कर्नाटकाचो घर मंत्री बोमायाक बरयल्ले चिटयेंत शेवटाक उक्तायल्या। तितल्यान गोंयान कितें तें समजुपाचें। म्हादय आपली आवय म्हूण सांगपी मुख्यमंत्र्यान घात केलो। नातला दिसा मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो म्हूण गोवा बचाव आंदोलन मागता। जो मुख्यमंत्री म्हादयक आपली आवयपेक्षा मोठी म्हणटा, आवयपेक्षा चड म्हणटा, तो मुख्यमंत्री आज आपल्या आवयक प्रोटेक्ट करपाक पावलो ना। म्हादय मायक प्रोटेक्ट करपाक पावलो ना। आणि ह्याच क्रिसमसा दिसा, ज्या क्रिसमसा दिसा गोंयकारांचो जे केंद्र सरकारान, गोंयच्या सरकारान आणि भाजप सरकारान जो घात केला, ताज्या खातीर हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री हेजो राजिनामो मागता। ज्या दिसाक आमचो घात जाला त्याच दिसाक ताणें राजिनामो दिवचो हो म्हजो पयलो डिमांड सगळ्यांसमोर। आणि ह्या पत्राच्या माध्यमांतल्यान जावडेकर सांगता जे 18 तारखेक एबियन्सान दवरपाचें पत्र जे दिल्लें कर्नाटक गव्हर्नमेंटाक, त्या पत्राक कांय अर्थ ना आणि यू कॅन गो अहेड विथ द प्रोजेक्ट। म्हणजे म्हादय विकली ह्या लोकांनी। ह्या जावडेकरान आणि ह्या आमच्या प्रमोद सावंतान आपल्या खुर्चे खातीर आणि फक्त राजकारणा खातीर म्हादय विकली आणि गोंयकारांचो घात केलो। पयलो म्हटल्यार म्हाजो डिमांड आमच्या मुख्यमंत्र्यान इमिजिएटली रिजायन करचो, कारण ही हॅज फेल्ड टू प्रोटेक्ट माय म्हादय। आमी म्हादय महाआरती दिसाकूच सांगिल्लें जे पत्र आमकां मेळ्ळा तें पत्र मेळ्ळा, ते गव्हर्नराच्या इंटरफियरन्साक लागून आमकां मेळिल्लें। हेतून प्रमोद सावंताचो कांयच वांटो नाशिल्लो आणि त्या टायमार प्रमोद सावंतान आमकां सांगिल्लें की तुमी निश्चिंत रावा, आपूण कितें प्रोटेक्ट करता म्हणून। हेच तुजें प्रोटेक्शन गोंयकारांक? You have failed miserably and you are liable and you are tend to be resigned. तुवें आतां रिजायन करूंक जाय, तुवें घरा बसपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।